फाटल्या 24 वरांत राज्यात 9.26 इंच पावसाची नोंद जाल्या। 1 जून ते 7 जुलै मेरेन गोंयांत 57.67 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा। गोंयांत आतां मेरेन पडिल्लो पावस पळयलो जाल्यार सरासरी परस 23% चड पावसाची नोंद जाल्ली आसा। आयतारा उटंगराच्या पावसान गोंयाक शेपलावन काडलो। ताचो सगळ्यांत चड फटको राजधानी पणजेक सोंसचो पडलो। आयज सकाळ सावन खात्यान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटल्या 24 वरांत पणजे 360.8 मिलीमीटर पावस पडलो। काल गोंयांत नोंद जाल्लो पावस ह्या सिजनाचो सगळ्यांत चड पावस आशिल्लो। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी 236 मिलीमीटर पावस नोंद जालो। उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांत रस्ते खचपाच्यो तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको वाडतूच आसात। सोमारा सकाळी उसगांव ते वाळपय वचपी मुखेल रस्तो खचलो। गांवकरवाडो वाठारांतलो नवीनूच हॉटमिक्स केल्लो हो रस्तो खचिल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान जावपी येरादारी बंद केलेली आसा। तशेंच येरादारी दुसरे वाटेनच्यान वळयल्ली आसा। हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त जावचो म्हणून संबंदीत खात्याक कळीत केलेले आसा अशी म्हायती उसगांव पंचायतीची पंचवांगडी रेशमा माटकार हाणें दिली। गोंयांत पावसाची धुमशाणां चालू आसतनाच उटंगराचो पावस जायते कडेन जनविस्कळीत जाल्ले आसा। कुंडय सावदर्न प्रोजेक्टा कुशीकची राखणे उणत आयतारा दनपारा उटंगराच्या ही पावसात कोसळ्ळी। हातूंत राखणे वणटी कुशीक कोपीन रावपी 3 कामगार जाग्यारूच तांकां मरण आयलें जाल्यार अंकीत कुमार यादव हो कामगार गंभीर जखमी जालो। मरण आयिल्ल्या मदीं दिलीप यादव, मुकेश कुमार सिंह, त्रिमाल नायक ह्या कामगारांचो आस्पाव आसा। तशेंच जायते कडेन उदक भरपाच्यो पालसणां कोसळपाच्यो घडणुक्यो गोंयांत घडतूच आसात। बेडशी दोडामार्ग महामार्गाचेर न्हंयचें उदक वाडिल्लें आसतना उदकांत गाडी घालपाचो प्रकार तरणाट्याच्या आंगलट आयलो। हुंवाराच्या उदकांत गाडी व्हांवून गेली। कांय मिटराचेर झाडाक आडकून ही गाडी उरली नाजाल्यार मोठो अनर्थ घडपाचो। ह्या प्रकारा उपरांत थळाव्या लोकांनी गाडयेंत आडकून पडिल्ल्या 3 तरणाट्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले। सुदैवान हे 3 तरणाटे वाटावले। उदकाचो वेग चड नाशिल्ल्या कारणात आनी ही गाडी झाडाक शिरकून उरिल्ल्या कारणात ही गाडी साल्वार जाली आनी गाडयेन आशिल्ले 3 जाण तरणाटे लेगीत साल्वार जाले। बेडशी दोडामार्ग महामार्गाचेर न्हंयचें उदक वाडिल्लें आसतना उदक वाडटा आसतना लेगीत उदकांत गाडी घालपाचो हो प्रकार तरणाट्यांच्या आंगलट आयलो। आतां ह्या गाडयेक कितलें लुकसाण जालां हें सांगूं शकना। आयतारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मालपे, न्हंयबाग आनी धारगळे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे तेन्ना रस्त्यार कोण नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। पालसण कोसळिल्ल्यान एके वाटेची येरादारी बंद आशिल्ली। आतां पावस सोंपा मेरेन एका वटेनचो रस्तो हो येरादारी खातीर बंद केल्लो आसा। तशेंच पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या घडणुकेची पळोवणी केली। सेगीत दुसरे फावट मालपे फाटीं अशेंच एक पालसण कोसळिल्लें ताका लागून विरोधकांनी लेगीत हाचेर बरीचशी टिका केलेली आसा। सद्या ही वणट जी आसा ती धोकादायक परिस्थिती आसा आनी लोकांक जीव मुठीन धरून हांगासल्यान आतां वाट काडची पडटा।
आसगांवच्या घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी सोमारा पुराय जाली। घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जालो। ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान फाटल्या सुनावणे वेळार केल्लो। घर मोडपाच्या घडणुके फाटल्यान पूजा शर्मान मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येताले। ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो। तशेंच कोर्टाची ऑर्द नासतना भायल्या भायर घर कशें कितें मोडूं येता असो प्रश्न उपराशीत आगरवाडेकर फामिलीचे घर मोडपाचो प्रकार पुरायपणान बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे सरकारी वकिलान सांगले। इतले मजगती आसगांव पंचायतीन प्रदीप आगरवाडेकराच्या घराची पळोवणी केली। घर दुरुस्तेक हरकत घेत 3 जाणांनी ह्या विशीं पंचायती कडेन कागाळ केल्ली। त्या प्रमाण ही पळोवणी केल्ल्याचे सरपंचान सांगले। पावसाचो नेट जेन्ना कमी जालो तेन्ना दिवचल शाराचेर आयिल्ले हुंवाराचे संकश्ट कमी जाले। पावसाचो नेट मातसो कमी जाले उपरांत बाजारा सयत शारांत भरिल्ले उदक मातशें देंवले। दिवचल शाराक हुंवारान घेरो घातिल्लो। हुंवार टळिल्ल्यान दुकानदारां सयत लोकांक थाकाय मेळ्ळी। फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसान आयतारा लेगीत सगळी कडेन धुमशाणां घातिल्ली पावसान। सांज जाता म्हणसर दिवचल शारांतल्या ओल्ड बस स्टँड, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल, पिराची कोण आनी हेर कांय वाठारांत उदक भरिल्लें। राती तर अचकीत बाजारपेठेंत उदक भरलें। उदक भरिल्ल्यान दुकानदार आनी वेपाऱ्यांचेर आकांत आयिल्लो। हुंवार येता काय कितें अशी स्थिती थंय निर्माण जाल्ली। कांय दुकानदारांनी दुकानांतलें सामानूय हालयलें। मात राती पावस कमी जाल्या उपरांत लोकां मदीं पातळिल्लो भंय मातसो कमी जालो। गोंयांत व्हड प्रमाणांत पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या कितल्याशाच न्हंयांक हुंवार आयिल्लो आसा। तशेंच कांय धरणां लेगीत पुराय भरल्यात आनी कांय धरणां भरपाच्या वाटेर आसात। कितल्याशाच लोकांच्या घरांनी उदक भरले आनी कितल्याशाच जाग्यांचेर पालसणां कोसळपाच्यो घडणुक्यो घडल्यो। जाल्यार कितल्याशाच गांवांनी गटारां सारकी उसपूंक नाशिल्ल्यान उदक तुंबून रस्त्याचेर पावलें। कांय कडेन घरांचेर तशेंच पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाडांचे खांदे पडून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें। खोतीगांव नेवऱ्या जाल्यार पुलाचो अर्दो कट्टो कोसळ्ळो। गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें। सहकारी क्षेत्रांतल्यान जायते उद्देग, वेवसाय, उत्पादनां बाजारांत हाडूं येता। ताका लागून सहकार क्षेत्रांतल्या संस्थांनी मल्टीपर्पज ही मान्यताय घेवन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन मुखार व्हरपा खातीर यत्न करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। पक्षाच्या आदेशा प्रमाण आपणे मंत्रीपद सोडले। आपूण केन्नाच बंडखोरी आपणे केली ना। कोणाक कितें दिवप ते पक्ष थारायतले। मुखेलमंत्री पदाची संद दिल्यार ती आपूण स्विकारतलो आनी आपली मुखेलमंत्री पदाची तयारी आसा अशें काब्राल हाणें म्हटलें। कित्याक तर म्हजी क्षमता आपूण सिद्ध केल्ल्याचे आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्राल सांगता। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर काब्राल उलयतालो।
मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावपाचे ना। सद्याक आमी विधानसभा अधिवेशनाचेरूच लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फाटल्या सप्तकात दिल्ली गेल्ले। मुखेलमंत्र्याचे दिल्ली वारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा रंगिल्ली। आयज ह्या विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ फेरबदलाची वावडी भायर आयली। मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा आमदार आनी मंत्र्यांची जोड बसका घेतली। ह्या बसकेत विधानसभा अधिवेशन दोळ्या सामकार दवरून जायत्या विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। सद्याक मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावचो ना अशें तांचें म्हणणें। विधानसभा अधिवेशन दोळ्या सामकार दवरून जायत्या विशयांचेर चर्चा करपाक मुखेलमंत्र्यान सगळ्या आमदारांक तशेंच मंत्र्यांक आपयल्ले। ह्या विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें की मंत्रिमंडळ फेरबदल ही फकत वावडी आनी अशें सांगीत ताणें ही वावडी भायर आयली। पक्षाच्या आदेशा प्रमाण आपणे मंत्रीपद सोडिल्ले अशें काब्राल हाणें म्हटलें। आपणे केन्नाच बंडखोरी केली ना। कोणाक कितें दिवप हें सदांच पक्ष थारयता। आपूण पक्षाचेर विश्वास दवरता। मुख्यमंत्री पदाची संद दिल्यार ती आपूण स्विकारतलो अशें लेगीत उलोवप आमदार काब्राल हाणें केलें। वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक पिळगांव कम्युनिदाद आनी शेतकऱ्यांचो खर विरोध आसा। मिनाच्या येरादारीचो रस्तो ही आमची मालमत्ता आसा असो दावो कम्युनिदाद आनी शेतकार करतात। मिनाच्या येरादारी खातीर शेतकऱ्यांनी रस्त्याचेर निर्माण केल्ले आडथळे वेदांतान मोडून शेतकऱ्यांनी परत उबे केल्यात। शेतकार आनी मायनिंग कंपनी मदलो हो वाद उपजिल्लोधिकारी तशेंच पुलिशी मेरेन पावला। ह्या वादाचेर तोडगो काडपाक सोमारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आपल्या कार्यालयांत खासा बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक वेदांता कंपनीचे अधिकारी, पुलीस अधिकारी हांच्या सयत कम्युनिदादचे वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले। ह्या बसकेत वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणें मांडटाना पिळगांव सारमानस रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक खण खात्यान परवानो दिल्ल्याचो दावो केलो। दुसरे वटेन 2 म्हयन्यां भितर कम्युनिदाद आनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाचे उतरूय अधिकाऱ्यांनी दिले। मेर्शे वाठारांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय रस्तो उदकापोंदा गेल्लो देखून गोंय आपाचे मुखेली अमित पालेकार हाणें सरकाराचेर बरीच तिडक उक्तायली। उण्या दर्ज्याचें काम तशेंच गटार वेवस्थेन बांदूंक नाशिल्ल्यान पुराची स्थिती निर्माण जाला अशें आपाचे मुखेली अमित पालेकार हाणें म्हटलें। जाल्यार थळावी पंचायत आनी आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला। ताका लागून 3 ते 4 दिसां भितर सरकारान ह्या प्रश्नाचो सुटावो करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी अमित पालेकारान दिल्या। गोयच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न फाटल्या 3 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा देखून ताचो प्रश्न सुटावो जावप भोव गरजेचें आसा। ताका लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपाची मागणी केला अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो हाणें सांगलें। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सगळ्या आमदार मंत्र्यांक जोड बसका घेवपाक आपयल्ले। तेन्ना सगळ्या मंत्र्यांनी आपापली प्रतिक्रिया दिली। तेन्ना मायकल लोबो हाणें गोंयच्या टॅक्सीकारांचो विशय सांगलो। गोंयच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न फाटल्या 3 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा देखून तांचो प्रश्न सुटावो जावप भोव गरजेचें आसा। ताका लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले आनी तांचे कडेन ही सुटावो करपाची मागणी केला अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें।
म्हादयचे बेंगळुरा जावपा आशिल्ले बसके खातीर गोंयचे अधिकारी गेल्यात। म्हादयचो मुख्य प्रवाह आनी उपन्हयांचेर ह्या बसकेत चर्चा जातली अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान म्हटलें। उटंगरांत मुसळधार पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयची सगळीं धरणां भरिल्ल्याचें मंत्र्यांचें म्हणणें आसा। तशेंच बंधारे बांदले जाल्यार तातूंतल्यान उदकाचें संवर्धन आनी सांठवण मोठ्या प्रमाणांत जाता। ताका लागून आमी 100 बंधाऱ्यांचें टार्गेट दवरला अशें आनी ताचें काम जें आसा तें 2025 मेरेन पुराय जातलें अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें। फोंड्या प्रभुनगर वाठारांत एका फ्लॅटात चोरी जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। सुमार 1,15,000ची चोरी जाल्ल्याचें कळटा। मजगतीं शिगने व्हाळ निरंकाल हांगा फाटल्या म्हयन्यांत चोरी जाल्ली। ह्या फाटभुंयेर फोंड्या पुलिशेक निमणे चोरांक सोदून काडपाक येस आयिल्लें आसा। गोंयांत सध्या साबार जाग्यांचेर चोरी जावपाच्यो घडणुक्यो वाडतूच आसा। देवळांनी लेगीत चोरी करपाक चोर भियाना। सध्या फोंड्या हांगासर प्रभुनगर वाठारांत ह्या एका फ्लॅटात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले, पूण ह्या चोरांक पुलिसांनी रंगे हात धरिल्ले आसा। सुमार 1,15,000ची ही चोरी जाल्ल्याचें कळटा। शिगनेवाळ निरंकाल हांगासर फाटल्या म्हयन्यांतूच चोरी जाल्ली आनी ह्या फाटभुंयेर सध्या फोंड्या पुलिशेन चोरांक अटक केलेली आसा। केंद्र सरकारान राबयल्ल्या आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत सध्या 5 लाख रुपया उपचार करपाक मोफत मेळटा। आरोग्य विमाचे हे कवच वाडोवपा खातीर सध्या 10 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा। येता त्या 23 तारखेक जुलयाच्या संसदेत सादर जावपी अर्थसंकल्पे वेळार ह्या बाबतची घोशणा जावपाक शकता। आयुष्मान भारत योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन पंतप्रधान जन आरोग्य योजना म्हणून ताका एक नांव ओळख आसा। 2018 सालांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुके ह्या योजनेची सुरवात जाल्ली। देशांतल्या गरीब नागरिकांक आरोग्य विमाचे कवच मेळचे ह्या हेतान ह्या योजनेचो आरंभ केल्लो। सध्या ही रक्कम जी आसा ती 10 लाख मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा। हाथरस हांगा जाल्ल्या चेंगरा चेंगरीत मरण पाविल्ल्या लोकांक तशेंच तांच्या नातेवाईक जे नुकसाण भरपाई दिवपाचें आसा तातूंत वाड करपाची मागणी काँग्रेसीचे नेते राहुल गांधी हाणें केला। तशेंच प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या कडेन पत्राद्वारे तांच्यांनी मागणी केलेली आसा। तशेंच बळी पडिल्ल्या कुटुंबियांक तशेंच जखमी जाल्ल्या लोकांक बेगिनांतल्या बेगीन भरपाई दिवची अशी मागणी काँग्रेसीचे नेते राहुल गांधी हाणें केला। उत्तर प्रदेश हांगासर फाटल्याच आठवड्यात बाबा भोले हांच्या सत्संगा खातीर जमिल्ल्या लोकांची चेंगराचेंगरी जाली आनी ह्या गर्देत 120 लोकांक मरण आयिल्लें। आसामात अजून सुद्धा सध्या पुराची स्थिती जी आसा ती अजून निवळिल्ली ना। 24 लाख लोक सध्या पुराच्या उदकान शिरकल्ले आसा। ब्रह्मपुत्रे सयत अनेक न्हंयो ज्यो आसा त्यो धोकाच्या पातळीच्या भायर आसा। राज्यांतले सुमार 19 जिल्ल्यांक ह्या पुराचो फटको बशिल्लो आसा।
कुडाळ हांगासर पडिल्ल्या पावसान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। भंगसाळ हांगाची जी नदी आसा ती व्हांवून रस्त्यार पावली। कुडाळ नवीन डेपो आसा थंय पूल बांदिल्ल्या कारणात हांगासर आतां हे उदक भरपाक लागला। हाच्या पयलीं अशी घडणूक थंय घडनाशिल्ली। पूर बांदल्या उपरांत हांगासर अशें आतां पूर भरपाक लागला म्हणून लोकांनी तिडक उक्तायल्ली आसा। हाच्या पयलीं कुडाळची भंगसाळ नदी जी आसा ती पुला वयल्यान व्हांवताली, मात उदक केन्ना कुडाळ शारांत घुसनाशिल्लें। मात आतां हे उदक जें आसा तें कुडाळ शारांत घुसपाक लागलां। कुडाळ नवो डेपो जो आसा थंय हे उदक आतां भरपाक लागलां। आशी कुशीकची सगळीं घरां बुडली, त्याच बरोबर थंय न्हंयाचें स्वरूप गांवाक आयलें। बिहारांत लेगीत व्हडा प्रमाणांत पावसान थैमान घातिल्लो आसा। ताका लागून कोसी सयत महानंदा, गंडक, बगमती आदी ह्या ज्यो नदयो आसा तांकां एक धोक्याच्या पातळी वयल्यान त्यो व्हांवपाक लागल्या। उदका स्रोत खात्याच्या प्रमाणे अशें म्हटिल्लें आसा की ह्या नद्यांक जे आसा ती धोक्याची स्थिती थंय निर्माण जालेली आसा। ताका लागून ह्या नद्याच्या कांय अंतराचेर पयसूच रावप अशें थंयच्या उदका स्रोत खात्यान थंय लोकांक सांगिल्लें आसा। त्याच बरोबर सकयल्ल्या पातळीचेर जे लोक कोण रावतात बिहार हांगासर तांकां दुसरे कडेन स्थलांतरीत केलेले आसा। सध्या बिहारांत लेगीत पावसान मोठ्या प्रमाणांत थैमान घातिल्लो आसा। ताका लागून कांय ज्यो नदी आसात महानंदा नदी, गंडक, बागमती अशा नद्यांक सध्या धोक्याचे वळण आयिल्लें आसा। कर्नाटकांत सध्या मुसळधार पावस पडपाक सुरवात जालेली आसा। थंय रेड अलर्ट लेगीत जारी केलेलो आसा। उत्तर कन्नड, उडपी आनी दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत हांगा व्हडलो मोठ्या प्रमाणांत पावस पडपाचो आसा। ताका IMDन अशें सूचित केलेलें आसा की रेड अलर्ट थंय जारी केलेलो आसा। तशेंच राज्यांत जे दोंगराळ भाग आसा कर्नाटकाचे थंय सुद्दां मुसळधार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा। शिमोगा जिल्ल्यांतल्या होसनगर तालुक्यांत 8 ते 10 जुलय मेरेन सगळे किनारी जिल्ल्यांक हवामान विभागान येल्लो अलर्ट जारी केलेले आसा। 8 ते 10 जुलय मेरेन दर्यांत वचचें न्हू अशी शिटकावणी सध्या कर्नाटकांत दिलेली आसा। कुंकळ्ळेचो नव्यान बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स सध्या धवो हत्ती जावन रावला। सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो कॉम्प्लेक्स कसल्याच वापराविणे तशाचो तसोच आसा। कसलीच कुयदाद ना, सारकें वेवस्थापन ना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। कॉम्प्लेक्स बुनयादी फातर 17 जून 2016 ह्या वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें भाजपाचे तेन्नाचे आमदार राजन नायक हांच्या हाजेरीत बसयल्लो। 2018 वर्सा कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम पुराय जालें, मात 3 वर्सां उपरांत म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2021 ह्या वर्सा अधिकृतपणान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं तेन्नाचे शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक आनी आमदार लाफास डायस हांच्या हाजेरीत हें उक्तावण जाल्लें। कामत वाडो वळवयच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक कामाक वेग आयला। गणपत कामत फाटल्या 20 वर्सां सावन भावाच्या मजतीन ह्यो मुर्त्यो करता। जून म्हयनो सुरू जालो आनी पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक सुरवात करतात। वळवय कामत वाड्यावयलो हो मुर्तीकार गणपत कामत फाटल्या शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा ताणें जोपासिल्ली आसा।